ताजा टोकरी या भाजी आणि फळांच्या दुकानार काम करपी एका जब्बार शेख नावाच्या झारखंडच्या रहिवाशाक सोमारा मुरगांव पुलिसांनी ताका चोरयेच्या आरोपाखाला अटक केली। ताणें पणजेच्या दुकानांतल्यान 1,89,604 रुपया चोरून एका मालवाहू ट्रेनीचेर गोंयाभायर पळोवन वचपाच्या यत्नात आसतना ताका अटक जाली, कारण ही खाली मालवाहू ट्रेन गोंयाभायर वचपाची सोडून परत एमपीटीत आयली आनी तातूंत लिपून बशिल्लो जब्बार शेख सांपडलो। ताका CISFच्या जवानांनी कॅमेराचेर पळोवन धरलो। ताणें ताजा टोकरी दुकानांतल्यान पयशे चोरिल्ल्याचे तांच्या नजरेक आयलें। आयतारा रातीक तो गोंयाभायर पळोवन वचपाच्या यत्नाक आशिल्लो। उपरांत CISFच्या जवानांनी ताका मुरगांव पुलिशेच्या सुवाधीन केलो। ताका भारतीय दंड संहितेच्या कलम 41 खाला अटक जाल्या। मुरगांव पुलीस स्थानकाचो हेड कॉन्स्टेबल परेश फळदेसाय पुलीस निरीक्षक प्रवीण पवाराच्या हाताखाला फुडलो तपास करता। RDX खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक।